एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवंट्याशी परतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेंती वाटेन आसलो. तर उदेंती वाटेन देव मंदिराच्या उमऱ्या पोंदाक थावन उदकाचो व्हाळ भायर सरतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराचे उजवे कुशी पोंदल्यान वेदीचे दक्षिण वाटेन व्हांवताले. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवंट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय उदेंती वाटेन आसलेल्या भायल्या दारवंट्या लागीं म्हाका पावयलो. हातान माप घेवपाचें सूत धरून उदेंती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. उदक पांयांच्या खुब्यांक पावतालें. दुसरी 1000 हात ताणें मेजले आनी म्हाका 9व्यान व्हाळांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या दोंपराक पावतालें. आनी 1000 हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. हे पावटी उदक पेंगटाक पावतालें. 9व्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोद जाल्ली आनी ते नदींतल्यान म्हज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक व्हाळ चडून खोल उदक जाल्लें. उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता तुवें हें देखलाय मू? मागीर ताणें म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनूय वाटांनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेंती वाटेन व्हांवून आरब आनी धोर्या पर्यंत पावता आनी धोर्यांत पावतोच धोर्याचें उदक घोड करता आनी जंय जंय ही नोद पावता थंय जिवीं रचना जिवीं उरतलीं आनी जायती मासली आसतली. कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा आनी ही नोद व्हांवता थंयसर सुबाम जिवीत उपजता. नदीचे दोनूय वाटांनी देगेर सगळ्या जिनसाचीं फळां दितात तसलीं झाडां जातलीं. तांचीं पानां कदींच पावचीं नात आनी तांचेर फळां कमी जावचीं नात. म्हयन्याच्या म्हयन्या तांकां नवीं फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकान तीं शिंपल्यान. तांचीं फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी ताचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब दोळबारांचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बोर. कश्टां आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कांपल्यार कांपूं, दोंगर खोल दर्यांत उमटून पडूं, आमी हालचीं ना. जबाब दोळबारांचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देवाच्या शाराक खुशालकाय हाडटली. व्हांवतात उदकां एके नदीची. भोव ओरत्या सर्वेस्पराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो. देवान जर ठिकाण केलां शारामध्ये,
तर तें शार हालोत कशें? जबाब: तळबारांचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. तळबारांचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. येयात, पळयात सर्वेस्पराची कर्तुत्वां. ताणें प्रिथुमेचेर केल्लीं मोजापां. जबाब: तळबारांचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. भाग्यवंत पावलून कुरिंथकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचून. भावां भयणींनो, तुमी देवाचें शेत आनी देवाची इमारत. देवान म्हाका दिलोलें देणें वापरून एका बऱ्या घर बांदप्या भाशेन हांवें बुन्याद घाली आनी आतां त्या बुन्यादीर दुसरो बांदता. पूण आपूण कशें बांदता ताचेर जण एकल्यान आपलें लक्ष घालचें. ही घाल्या ती बुन्याद म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. ताचे भायर आनीक बुन्याद कोणाच्यान घालूंक जायना. तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे सवे वस्ती करता म्हूण तुमकां खबर ना. जर कोणूय देवाच्या मंदिराचें निसणटण करीत तर देव ताचो नाश करतलो. कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तुमीच हें मंदीर. देवाचें उतर हें. उद्गार. निर्मळ काळीज देवा रोचून घाल म्हज्या होट्यान आनी तुजे सडवणीचो परतून म्हाका संतोष दी. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदेवांची पासकांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुसलेमाक गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयांची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगळ्यांक शेळयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकारांचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड उमटिले. पारवे विकतोल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगळें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलोलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हळें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां परतीपाळ केलो. हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हळें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय. पूण तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. तेन्ना जेजू मेलेल्यांतलो जिवंत जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो. आनी जेजून उलयल्ल्या उतराचेर
आणि पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विश्वास ठेवलो.